कोटी प्रभु. थँक्यू प्रभू. हरे कृष्णा. ऐक पडतो ऐकू बरं. क्लिअरच ना. हो हो. ओके 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 ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ओके. आईच आमगेला मुरलीधरण प्रभूला आणि सखीचरण माताजीला एक आशीर्वाद तांगेल निमित्त एक म्हाका एक सौभाग्य प्राप्त झाला देवाल विषय कसन उलोवच्याक. तर सर्वप्रथम आमगेले आराध्य देव श्री कृष्णाला राधा गोपीनाथाला चरणाला मेगेल दंडवत नमस्कार करनो. त्या उपरांत डिवाइन ग्रेस भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपादाला चरणार दंडवत नमस्कार करनो. ताजे उपरांत मिगेल दीक्षा गुरु ही सोलिना जयपताका स्वामी महाराज आला तशीची मिगेल शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभूला चरणारे दंडवत नमस्कार करनो. आणि ताजे उपरांत नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हांगा उपस्थित आमगेले सगळ्या भक्तगण वैष्णवाला चरणारी दंडवत प्रणाम करनो. आम्ही एक कथा स्टार्ट करूया. मिगेल एक्चुअली कोंकणी तितल्या फ्री ना म्हळ्यार एक्चुअली आय गॉट मॅरीड टू अ गुजराती गर्ल. मिगेल बायल गुजराती. तशें म्हळ्यार ही कोंकणी उलोवंक तितल्यात आमकां घरा जायना. सो मे बी समटायम्स आय मे लॉस्ट इन फायंडींग द वर्ड्स. तसला म्हाका तातूंत क्षम कर का तुम्ही सर्वांनी, बिकॉज म्हाका तितले कोंकणी फ्रीली आतां उलोवचे अभ्यास ना. आय विल ट्राय माय बेस्ट. जितल्या साध्य आसा तितले हांव कोंकणी वर्ड्स यूज करतालो. जाल्यार मदीं हिंदी आनी इंग्लीश मे बी आय मे यूज. सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दॅट. सो वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. सगळं वैष्णवाक आणि वैष्णव एक नम्र निवेदन प्रचूर मात्रान आशीर्वाद दियाची. ताका म्हाका ही सेवा दिला त्याला एक चंदाय हांव एक परिपूर्ण कर न्हू. मिगेल शिक्षा गुरु आणि दीक्षा गुरु प्रसन्न करचे तशी एक आमगेली एक सेशन जावं तशी आशीर्वाद. आयचे जे म्हाका एक टॉपिक दिला तें आसा पावर ऑफ रिनन्शिएशन, वैराग्य शक्ती. त्या विष्णू पुराणांत एक श्लोक आसा, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यो चैव शासनम भोग इतीन गतः. या श्लोकांतू प्रकाराच्या गुणांचे वर्णन केला. त्या गुण खंयचे म्हळ्यार फर्स्ट ऐश्वर्य. ऐश्वर्य म्हळ्यार कोण सर्वांतू संपन्न आसा म्हळ्यार दुडवान की घरान की तागेले ऐश्वर्य तागे ऑल एक सेटल जावन तो लायफ सेटल व्यवस्थित रितीन लायफ तो करत पळय ताका ऐश्वर्य सांगचें. ताका मस्त दुड्डू आसा, घराक लायक व्हड घर आसा, सर्व संपन्न आसा तो, तें ऐश्वर्य जालें. मागीर एक असो वीर आसा. त्या ऐश्वर्याचे आमी एग्जाम्पल आतां भौतीक जगतांत आमगे पर्टिक्युलरली इंडियांत आमी सांगल्यार वी कॅन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मुकेश अंबानी. ही सेल्फ सॅटिस्फायड, मोर दॅन सेल्फ सॅटिस्फायड इन फॅक्ट. तशी जी वीर्यस्य म्हळ्यार शक्ती. खंयचे खंयचे जेन्ना तूं शक्ती चड आसा पळय ताका आमी वीर सांगताची. फॉर एग्जाम्पल आमगेले भौतीक हांव पुरा इंडिया मटिरियल एग्जाम्पल दिता असो. तातूंत आमी आमगेले फ्री टायप रेसलर खाली आसा पळय तो एक आमी सांगताची शक्तिशाली आसा म्हणून. तशीच यश म्हळ्यार प्रसिद्धी, फेमस. तशें आमगेले बॉलिवूड स्टार्स, क्रिकेटर्स, बिग बिझनेसमॅन किंवा व्हड आध्यात्मीक जगतांतूय आसल्यार आमगेले व्हड संत मुनी आनी आसात पळय तांणी पुरा फेमस. तशी श्रीय म्हळ्यार चंदाय, खूबसूरती, ब्युटी. तांतूं आमी एग्जाम्पल दिल्यार ऐश्वर्या राय आनी सलमान खाना नांव मस्त आशिल्लें फुडें तांगेले यंग डेज आरी. तशी ज्ञान म्हळ्यार नॉलेज. म्हाका दिसता एक 10-15 वर्स फुडें एक सान चेडूं आशिल्लो कौटिल्य म्हणून. तो तेच ना 5 की 6 वर्साचो. ताका त्या प्रायरी हे पुरा आमगेले पृथ्वीर कितली कंट्री आसा पळय त्या कंट्रीचें नांव आनी
एवरी कंट्रीचे बॉर्डर कंट्री खंयच्या म्हळ्यार लागीं त्या कंट्रीक लागून विंगड खंयची कंट्री नेबर खंयच्या ताका पुरा उडकत आशिल्ला तें ज्ञान म्हणून जाल्लें. आनी लास्ट असो वैराग्य. वैराग्य म्हळ्यार त्याग. त्या आमगेले मुनी आनी योगीस आनी करतात पळय त्याग, त्या निमित्त आसा. आतां हें एक पळोवचें म्हळ्यार अशी, ह्या जगतांत तूं हें ऐश्वर्य आसा पळय, आतां एक मनशान तूं आशें भारी कश्ट, ऑलमोस्ट इट्स नॉट पॉसिबल. पण खंयच्याय मनशान तूं ह्या दाखवून एक आसला री, एक गूण आसला री, तागेले पांय नेला आसना, तो हव्यांत उडतो आसता. तो ऐश्वर्य असो, वीर असो, ज्ञान असो, कसो न्ही आसला री, तो मागीर लँडार आसना, तागे तो जमिनीर लागून 1-2 फूट वयर उडतो आसता. तर आमी एक आलोचन करता, कृष्णाक हे 6 ऑप्युलन्स पूर्ण मात्रा, प्रचूर मात्रान तूं तागेलो आसा. तर ताण कितली हें करता म्हणून आमी आलोचन करताची. बट देव तशी आसवाय ना. देव एकदम देवाल गूण म्हळ्यार ही इज व्हेरी मर्सिफूल, व्हेरी कायंड टू एवरी वन. डिवोटी असो, नॉन डिवोटी असो, देव सर्वांक भरण पोषण करता. आज आतां म्हणजे 6 गूण आमी त्या पळयले पळय, तातूंत जे वैराग्य आसा पळय, आज आमी त्या विशया वरी थोडे चर्चा करचे प्रयत्न करया. वैराग्य भक्ती रसामृत सिंधून तूं श्री रूप गोस्वामीन 2 टायपाचें वैराग्य म्हणून वर्णन केला. फर्स्ट वैराग्य ताका फॉल्स वैराग्य म्हणून सांगताची. रिनन्शिएशन, फॉल्स रिनन्शिएशन. फॉल्स म्हळ्यार अशीची, म्हळ्यार नॉट एक देवा भगवत धामा पावच्या खातीर न्ही, तें अशी एक वैराग्य म्हणून तें फॉल्स वैराग्य म्हणून सांगताची. परंतु रूप गोस्वामीन एक श्लोक दिला, प्रापंचिका तया बुद्धया हरिसंबंध वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते. आता हाचे मिनींग कसं ना, प्रापंचिक तया बुद्धया ते म्हळ्यार ह्या भौतीक जगतांत तूं सुमार सकट वस्तू आसा, खंयच्यान तूं आमकां भौशा आसक्ती जावन आसा पुरो, नातलारी आतां नातलारी मागीर जावन आसा पुरो, जाता. तर त्या वस्तूक परित्याग करचे. जाल्यार त्या वस्तू कृष्णाल संबंधांत आसा, त्या वस्तू आमी कृष्णाल सेवेंत यूज करी येता, जाल्यार सुमार लोक यूज करना ती. त्या भंयान कसन भंय म्हळ्यार आमकां तातूंत मागीर आसक्ती लागला री कसं ना म्हणून त्या विचार करून तांणी तातूंत तितलें इंट्रस्ट घेनाची आनी ताका तें वैराग्य करताची, ताका सोंड दिताची. तें वैराग्य पळय ताका सांगताची फल्गू वैराग्य. फल्गू वैराग्य म्हळ्यार ओन्ली शो ऑफ, लोकांक दाखोवच्याक. प्रभुपादान एक श्लोक सांगचे आसा, मरकट वैराग्य न करो लोक दिखाना, यथ योग्य विषय भुंज अनासक्त हना. त्या मरकट वैराग्य बरी जालें. म्हळ्यार आमकां मनान तूं कोणेय इवन मनीस कोण त्या गुफांत वचून आनी साधन करतात पळय, इवन दे आर नॉट दॅट मच केपेबल ऑफ रिचींग टू गोलोका. देवाल धामान तूं तांकांय पावोवच्या भारी कश्ट. तांणी एट द मोस्ट तांणी पावला रे ब्रह्मज्योतीन पावताची, मागीर थंय दाखून वापस तांणी हांगा येवका, वापस तांणी भक्ती करता. भगवत धामा पावच्या खातीर एक मात्र उपाय, तो उपाय कसो म्हळ्यार देवाल भक्ती, डिवोशनल सर्वीस. ताचे शिवाय खंयचोय उपाय ना. आतां एक आमी आतां पळयल्या फॉल्स रिनन्शिएशन. ते फॉल्स रिनन्शिएशन कसं म्हळ्यार खंयची वस्तू देवाल उपयोग आमी करी येता त्या वेळी आमी करनाची
आणि त्याक आमी परित्याग करताची त्याग करताची ताका सांगचे फल्गू वैराग्य. तशीची भक्ती रसामृत सिंधूंतू श्री रूप गोस्वामीन आनी एक श्लोक दिला, अनासक्तस्य विषयान यथार्थम उपयुंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते. आता हाची मिनिंग कसं म्हणारी, अनासक्तस्य अनासक्तस्य म्हणारी या भौतिक जगताच्या खंयच्याय वस्तू मिगेल नाही, म्हाका तांतू इंटरेस्ट ना, त्या आमगेल्या मनांत आसका. विषयान अनासक्तस्य विषयान इंटरेस्ट ना म्हळ्यार इंटरेस्ट कसला नाका आमकां, त्या मागीर आमकां आसक्ती जावन न्हू आमी इंद्रिय भोग करच्यात प्राप्त जावचे त्या पुरो नाका म्हणून आमी त्या विशयांत इतले आमी इंटरेस्ट घेनाची, वैराग्य दाखयताची. जाल्यार यथार्थम उपयुंजते, त्या विशयी त्या वस्तू आमकां इंटरेस्ट नातल्यार आमी त्या सकट वस्तू कलेक्ट करका. आता त्या कसलो करका म्हळ्यार निर्बंध. निर्बंध म्हळ्यार स्वता खातीर नाही, नॉट फॉर हिज सेल्फ सेन्स ग्रॅटिफिकेशन. स्वता खातीर त्या यूज करच्या ना वस्तू, तर मागीर कसाला त्या वस्तू कलेक्ट करका म्हणून प्रश्न. त्या वस्तू कृष्ण संबंधे करका म्हळ्यार त्या वस्तूक आमी कृष्णाल सेवांतू लावका, कृष्णाल भक्ताल सेवांतू लावका. तशें जाल्यार कसं जाता तें असं युक्तम वैराग्य उच्यते. त्या वैराग्य भारी चांग. खंयची वस्तू आमी आमगेल खातीर यूज करनशी, देवाल खातीर यूज करताची, देवाल सेवाल खातीर यूज करताची, भक्ताल खातीर यूज करताची, त्या नमनाच वैराग्य पळय त्या एकदम उत्तम वैराग्य म्हणून सांगतात भक्ती रसामृत सिंधूंतलो श्रील रूप गोस्वामी. आनी तो एग्जाम्पल घेतल्यार आमी फॉर एग्जाम्पल आतां एक व्हड घर आसा, मे बी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, आमकां तितलो व्हड घर आवश्यकता ना, बट आमी घेताची व्हड घर. आतां तें घर कशाला घेवचें म्हळ्यार तातूंत आमी आमगेले प्रोग्राम्स करचे, भक्तांक आपोवन तांकां प्रसादम करचें, घर कीर्तन करचें, देवाल नामस्मरण करचें, जन्माष्टमी, राधाअष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पौर्णिमा, हे पुरा फेस्टिवल्स आसता पळय, त्या पुरो आमी लायक करता त्या व्हड घरांत भक्तांक आपोवन लायक सेलिब्रेशन कर न्हू, तांकां प्रसादांनी फीड कर न्हू, आमी ते सेलिब्रेट करी येता. तशें जावन ते आमी व्हड घर घेवका. तशी जी घरकडे आमी 4 व्हिलर गाडी जावं घेताची, कार जावं घेताची, ते आमगेले स्वता खातीर न्ही, स्वता भोंवचे, पिकनिका वचचे, ट्रिपा वच्या खातीर न्ही, ते आमगेले यूज जावका खंयच्या खातीर म्हळ्यार भक्तांक देवस्थानां वच्चाक, भक्तांक खंय व्हरच्याक, भक्तांक रिसीव करच्याक, भक्तांक आमगेले घरकडे आपोवच्याक, त्या सकट आमकां पुरो यूज जावका. जाल तितले वेळार तांतू यूज करता. तशी म्हळ्यार ह्या श्लोका मिनींग तात्पर्य तशी अनासक्तस्य विशयान, खंयच्याय विशयान तो आमची अनासक्ती आसूं न्हू, आसक्ती जावन न्ही, अनासक्त आसूं न्हू, त्या विशय आमी कलेक्ट कर न्हू, त्या वस्तू विशय आमी कलेक्ट कर न्हू, त्या विशयाक आमगेल खातीर न्हय जावं न्हू, देवाल खातीर यूज कर न्हू, कृष्णाल खातीर यूज करतात पळय, त्या वैराग्य उच्यते म्हणून सांगला. उत्तम म्हणून भक्ती रसामृत सिंधूंतून श्री रूप गोस्वामी सांगतात. तशी आमी सांगतात पळय, एक चैतन्य चरितामृतांत एक श्लोक आसा, आत्म इंद्रिय प्रीती वांछा तारे बली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीती इच्छा धरे प्रेम नाम. खंयची वस्तू आमी आमगेल खातीर यूज करतात पळय, आमगेल इंद्रिय तृप्तीय खातीर यूज करतात, उपयोग करतात पळय, ताका सांगतात काम. काम म्हळ्यार पॅशन, फॉर अवर कम्फर्ट वी आर युजींग, आमगेल खातीर ताका काम सांगताची. सेम वस्तू आमी देवाल इच्छेरी, देवाल खातीर, देवाल सेवा खातीर यूज करतात ताका सांगताची प्रेम. देवाल खातीर आमगेल प्रेम तो. ह्या जाल्लें एक टायपाचें रिनन्शिएशन त्या भक्ती चारू महाराज लेक्चर आयकलेलें.
तें एक टायपात रियल रिनन्शिएशन डिस्क्रिप्शन जाल्लें. आनी एक लेक्चरान तूं हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज डिस्क्रिप्शन दिता वॉट इज रियल रिनन्शिएशन. रियल रिनन्शिएशनाचे फर्स्ट सेंटेन्स हेची हांव हें शरीर न्हय. आय एम नॉट दीस बॉडी. दीस इज द फर्स्ट अंडरलायनींग पॉयंट रिनन्शिएशनाचें. आय एम नॉट दीस बॉडी. हांव करता न्हय. आय एम नॉट द डुअर. मिगेल बायलेक हांव पोसयता, मिगेल चेडवाक हांव पोसयता, घर हांव चलयता, मिगेल आन अम्माक हांव पळयता, त्या पुराक हांव मिगेले ह्या पुरान तूं हें पुरो आसल्यार पळय तें रिनन्शिएशन करूं जायना. बट आमकां हे 2 पॉयंट व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय एम नॉट द बॉडी. हांव हें शरीर न्हय आनी हांव करता न्हय. आय एम नॉट द डुअर. तसल्यार आमी कोण म्हणून एक प्रश्न येता. आय एम द इटर्नल सोल. हांव एक शाश्वत जीव. ममैवांशो जीवभूत सनातनः. आमी कोण देवाल एक अंश जीव. आनी आमगेल कर्तव्य कसं ना तें आमकां कळटा. आय एम द इटर्नल सर्वंट ऑफ कृष्णा. हांव देवाल शाश्वत एक दासू. हे 4 पॉयंट आमी आमगेल मनान तूं घट्टी बसकर जाल्यार पळय आमकां होगूर हे भौतीक आसक्ती भौतीक वस्तूस पळय तातूंत आमकां वैराग्य उत्पन्न करूं साध्य आसता. बट तें करता जाल्यार आमकां पूर्णपणे देवालय आमगे गुरू महाराजालय शरण घेवका. हाफ हार्टेड शरण घेतल्यार हें पुरो करचें साध्य ना. हें पुरो करूं जायना. कितें म्हळ्यार एक दोणीर पांय दवरल्यार वी आर गोईंग नो वेर. आमगे दोनी पांय एक दोणीर आसता. आयदर वी हॅव टू कंप्लिटली गो इन टू डिवोशनल लायफ. आमी आध्यात्मिक जीवन चयन करता ना जाल्यार आमी मागीर मटिरियल जीवन चयन करता. आमी अशें लेखल्यार चलो आमी भायरय पार्टी करया, भायरय पुरा खावया, नॉन वेज खावया, पुरा करया, 4 नियमात खंयचें आमी पालन करनशी आनी सायमल्टेनियसली आमी लेखताची की आमी देवालय आध्यात्मिक जीवनय करया, देवाल सेवानी करया. तातूंत वी आर लिडींग अवर लायफ टू नो वेर. आमी खंय तें पळय एक वेळ एक रात्री एक वार्डिके वता जैन आस पळय तांणी एक बोट आनी बसता ती त्या वार्डिके हॉल त्या न्हंयच्या दुसऱ्या सायडार आशिल्लें. सकळच्यान बोटार बसली रात्री काळ आशिल्लें आनी मागीर तो नावीक आस पळय तो त्या पतवार घेवन तो जोरान तें नांव हालयत आस. सकाळ पळयत आनी तें नांव थंय आस, बोट थंय आस, थंय तापून हालेलें 1 इंच सुद्दां हालेलें ना. कितें म्हळ्यार तें एंकर ताण काणी एंकर तशी आसा. त्या दोणीर पांय दवरतना आमगेर हालतय तीच ना. प्रॉपरली आमी मटिरियल जिवनांत वचची ना प्रॉपरली मागीर आमी आध्यात्मीक जिवनांतूय आसताची. वी आर नो वेर. आतां पावर ऑफ रिनन्शिएशनांतू आमगेल्या केलो एग्जाम्पल्स आसात. एंड द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टंट एग्जाम्पल इज हिरण्यकश्यपू आनी प्रल्हाद महाराजाल आमकां स्टोरी गोत आसा. हिरण्यकश्यपू इतलो पावरफूल आशिल्लो, इतलो पावरफूल दैत्य तो. ताण तागेल्या दोळा वयरचे भ्रकुटी वयर केल्यार पळय देव लोकांतू सगळे देवी देवता भिवन म्हळ्यार तांणी हालतशिल्लीच. इतलो त्या म्हणटा ताका भंय की हाण आतां त्या भ्रकुटी वयर केला, दोळ वयर केला, आतां हो कसं करतालो म्हणून तांकां एक आलोचना. हिरण्यकश्यपूक इतलें पावर कशें येयलें तें एक विशय जाता. हिरण्यकश्यपू पळय ताणें 100 सेलेस्टियल इयर्स म्हळ्यार दिव्य वर्ष 100 दिव्य वर्ष ब्रह्माल तपस्या केलेली ताणें. तें तपस्या म्हळ्यार एक सादारण तपस्या न्हय, बैसून न्हय. उज्जू पांयाच्या अंगुश्टा बोट्यार राबून दोनी हात वयर घेवन प्रणाम मुद्रा दी तशी राबून ताणें त्या नमुन्यार ताणें तपस्या केलेलो आसता. त्यावेळी 100 सेलेस्टियल इयर्स तितलें केले नंतर ब्रह्मान तागेले वर इतलें प्रसन्न जावन ताका नाना नमुन्याचें वरदान दिलें.
तस जावन तो खूब एक मस्त पावरफुल जालो तो इतलो पावरफुल जालो मागीर तो पुरे ब्रह्मांड रे पृथ्वी री ब्रह्माक आनी शिवाक सोडून सर्व वयर सगळ्या तागेलें अधिपत्य आशिल्लें. स्वर्ग लोक असतो जनलोक असतो त्यांच्या पुरा लोकार तागेलें अधिपत्य आशिल्लें ब्रह्मांडांत इतलो पावरफुल आशिल्लो तो. नारद मुनी वरके तागेलें गुणगान करता आशिल्लो. इवन नारद मुनी 24 घंटे तागेल वीणा वाजून तो नारायण नारायण सांगत असले जैन तो वरी हिरण्यकशिपू पळयताना तो हिरण्यकशिपूल तो कौतुक करता आशिल्लो. त्या नमना तागेले फेमस आनी तो पावरफुल आशिल्लो. ताण त्या पावर कशी अर्जीत केल्ली म्हळ्यार तपस्यान. तपस्या ताण मस्त केलेली सांगेल पडला 100 सेलेस्टियल इयर्स ताणें तपस्या केला. आणि सेकंड साइड दोन्ही कडेन तागेले घर कडेन एक सान चेडूं वयर जन्माक प्रल्हाद म्हणून ताण खंयची तपस्या केलेली ताण चेडवान खंयची तपस्या केलेली ना की ताण केन्ना ताण तागेले दोळ वयर केल्यार की भ्रुकुटी वयर केल्यार कोण भित आशिल्ले कोणय ना. देवी देवता सोडो एक सान मूय आसला रे प्रल्हाद महाराजाक तांणी काय भिन आशिल्ली जाल्यार तो कितलो पावरफुल आशिल्लो तो एक व्हड विशय. एक सायड हिरण्यकश्यपू ताणें इतलो पावर अर्जीत केला इतली शक्ती अर्जीत केला ताणें इतलो फेम अर्जीत केला ताणें तपस्या ना. आनी सेकंड सायड एक प्रल्हाद महाराज 5 वर्सां सान चेडूं ताण कितली तागेली शक्ती तागेली पावर ताणें अर्जीत केलेलें आसा पळय त्या ताणें केलें भक्तीन डिवोशन. जेन्ना स्कुला दाखून शंड आनी अम्रकान ताका प्रल्हादाक हिरण्यकशिपून पॅलेसांत हाडलें घरा हाडलें. हिरण्यकशिपून मोगान ताका तागेले मांडीर बसकरयलें प्रल्हादाक आनी निमगेल ताका कसन शिकलो तूं तुगेल मतेरी हें जगतांत तूं पावरफुल कोण एकदम शक्तिशाली म्हूण ताका निमगेल क्वेश्चन निमगेल ताका प्रल्हाद महाराजान कसन आन्सर दिलें सगळ्यांक पावरफुल म्हळ्यार देव विष्णू तागेल किना पावरफुल कोणेय ना. ती आतां जस्ट इमॅजीन कराची त्या विष्णू हागेल फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट एनिमी तागेला हिरण्यकशिपूला. कारण कसन म्हळ्यार हिरण्यकशिपूल मालगड भावाक हिरण्याक्षाक ताण मारलेले विष्णूने वराह अवतारांतून. त्या निमित्त हागेल नंबर 1 एनिमी विष्णू आनी त्या विष्णू वगून दाण करता तागेले पूत स्वता पूत तो ताका कितलो कोप येवका. आतां त्या जागेर आमी आसली जाल्यार या आमगेले पैकी आमी कोण आसली जाल्यार तशें करता हांवें. दॅट इज कॉल्ड अनफ्लिंचिंग डिवोशन. कसनय खंयची परिस्थितींत आसला रे ताण देवाल नामस्मरण सोणी प्रल्हाद महाराजान तें आयकून हिरण्यकशिपून प्रल्हादाक तागेले मांडीर दाखून उडोवन सोडलो दूर. ताजे नंतर तागेले नाना नमनाचे अत्याचार केला. ताका हुन तेल्लान तूं घाल्ला. तागेले भयणी होळिकान ताका उज्जैन बसकरयला. वयर पर्वतां दाखून ताका सकल उडोवन सोडला. एक रूमान तूं 1000 कटलान सर्प आशिल्लीची त्या सर्पान मध्ये हाका सोडला. हातील पांयमुळा हस्त्याले पांयमुळा ताका घालून सोडला. पुरा नाना नमना शस्त्रान ताका प्रहार केला. म्हळ्यार अनइमॅजिनेबल वेज आना आमी कल्पना सुद्दां करूं जायना त्या नमनार ताका कश्ट दिला ताणें कोणें हिरण्यकशिपून प्रल्हादाक. जाल्यार इतली यातना सहन करूनय प्रल्हादानय केदनय हिरण्यकशिपूक केदनय सांगन या तूं कसन करता हांव आज दाखून देवाल नांव घेना हांव तुगेलें नांव घेता तूंची होडू तूंची देव म्हणून केदनय प्रल्हादान ह्या विशय सांगिल्लो ना. आतां हें कशें जालां म्हळ्यार प्रल्हादा ताका
तागेले आमकां पावर ऑफ रिनन्सिएशन पळय, बिकॉज जेन्ना तो तागेलो आम्माल पोट्टांत आशिल्लो पळय, तेन्नाची नारद मुनीन खंडापटी ताका एक आध्यात्मीक ज्ञान आम्माल गर्भाल माध्यमान ताका दिलेलें आशिल्लें. तस जावन जन्म येवनूची तो एक चांग एक देवाल भक्त भक्त म्हणून आशिल्लो. आतां ताका इतली शक्ती कशी मेळ्ळी? हिरण्यकशिपू तशी दैत्य ताका ल्हान त्या दैत्याक एकलोची कोणेय नासतान वरके विदाउट एनीबडी हेल्प, विदाउट एनीबडीज हेल्प, कोणाले मदत घेवन घेन अशी ताणें तागेले अन्नाक अशी वचन दिवचें, उलोवचें. ही वॉज रेफरिंग एज हिरण्यकशिपूक ताण आन म्हणून कितेंय सांगनी. ताण सांगचे आशिल्लें किंग ऑफ डेमन्स, दैत्यराज म्हणून ताणें संबोधन करचें आशिल्लें. बट कितलें कॉन्फिडन्स ताका स्वता वयली, हे कॉन्फिडन्स आयलें कशें ताका? तर प्रल्हाद महाराजाक ताण तीन तागेल्यान एक रिनन्सिएशन रिनाउन्स क्वॉलिटी आशिल्ली तीन. फर्स्ट क्वॉलिटी तागेल्यान तो आशिल्लें ताण स्वता केदनय एक देवाल बिना देवाक सोडून एक सेपरेट एन्जॉयर म्हणून ताण केदनय विचार करनी. ही ऑलवेज थॉट द सुप्रीम लॉर्ड इज द एन्जॉयर. ताण स्वताक एक एन्जॉयर म्हणून केदनय विचार करनी. दॅट वॉज द फर्स्ट पॉयंट. सेकंड पॉयंट ताण केदनय हें आलोचन करनी की ही इज द प्रोप्रायटर, तो कंट्रोलर. हे जगतांतू तो कंट्रोलर की ताका ल्हान कंट्रोलर त्या ताण केदनय त्या विशयी ताण मना घेनी. ताण सांगचें एकच, कंट्रोलर इज लॉर्ड विष्णू. अंडर एनी सर्कमस्टन्सीस, खंयची परिस्थितींतू कंट्रोलर इज ओनली वन, दॅट इज लॉर्ड विष्णू. हें तागेले विचार. आनी तिनीच तागेले पॉयंट अशी एक स्ट्रॉंग रिनन्सिएशना पॉयंट आशिल्लो त्या कशान म्हळ्यार ताणें स्वताक देवाल किना सेपरेट केदनय ताण विचार करनी की हांव देवाल किना. ही नेवर हॅड द मिसकन्सेप्शन की तो देवाल किना सेपरेट म्हणून. ही ऑलवेज बिलीव्ड दॅट ही इज पार्ट अँड पार्सल ऑफ द गॉड. जशें आमी आतां भगवद्गीताचे हांव श्लोक सांगिल्लो पळय, ममय वांश जीव लोके जीवभूत सनातन. आमी देवाल अंश. अँड ही पुट दिस इन प्रॅक्टीस. आमी उलोवचें मात्र, आमकां श्लोक बाय हार्ट करचे मात्र. बट प्रल्हाद महाराज लिटरली पुट दिस इन प्रॅक्टीस की हांव देवाल अंश अँड आय एम नॉट सेपरेट फ्रॉम गॉड. म्हाका देवाल वयर विश्वास आसा. म्हाका खंयचेय परिस्थितींतू कसनय आसल्यार देव म्हगेलें रक्षा करता, तें ताका कॉन्फिडन्स आशिल्लें प्रल्हाद महाराजाक. अँड बिकॉज ऑफ दीस थ्री स्ट्रॉंग पॉयंट्स, हे तीन स्ट्रॉंग पॉयंट, फर्स्ट खंयचें दॅट ही इज नॉट द सेपरेट एन्जॉयर. तो देवाक सोडून तो एक एन्जॉयर न्हय. सेकंड पॉयंट वॉज तो कंट्रोलर न्हय, कंट्रोलर देव विष्णू मात्र. आनी तिनीचें तो देवाल बिना सेपरेट ना, तो देवाल एक अंश. हें ताण तीन एक स्ट्रॉंग पॉयंट केल्ले निमित्त ताका देवाल वयर विश्वास, श्रद्धा पळय अनफ्लिंचिंग. तें म्हळ्यार खंयचेय परिस्थितीर कसनय जाल्यार पळय तो देवाल नांव घेवचें सोड आशिल्लें. हिरण्यकशिपून ताका नाना नमनाचे याचना दिल्ली, प्रयत्न केले ताका मारूंक, मान घालूंक कितले ताका हें केलें. जाल्यार ताण केदनय एक दिवसय एक वेळाय ताण हिरण्यकशिपू कांय सांगनी. खंयच्याय परिस्थितीन ताका घाल्यार ताण देवाक इतलें सांगचें, देवा हांव तुगेलो, तूं म्हगेलो, तूं पळय आतां कसन करचें आसा, तूं केल्लेली तशी. ते सांगतात पळय, कृष्ण मारे राखे के, कृष्ण राखे मारे के. बस हें एक ताणें एक सेंटेन्स पळय आतां आमी तें एक आमी साक्षात्कार केल्यार पळय आमगे जिवनांतू, आमगे जिवनांत सुमार कश्ट अशी दूर जावता पावस. तर प्रल्हाद महाराज जालें तशी आशिल्लें. विदाउट एनी डाऊट, एक थोडेपणी ताका एक संशय नासतिलें. ताका देवाल वयर फुल्ल विश्वास देव म्हाका खंयच्याय परिस्थितीर म्हगेलें रक्षण करता म्हणून. आनी तें तागेलें पावर ऑफ डिवोशन इतलें हाय आशिल्लें ताका देव सोडून खंयच्याय वस्तूंतू तितलें ताका आसक्ती ना आशिल्लें. दॅट इज कॉल्ड पावर ऑफ रिनन्सिएशन. हें ताका इतलें डिवोशन आयलें कशें? बिकॉज ऑफ रिनन्सिएशन. ताणें तागे जिवनांतू देवाल वयर देवाक सोडून खंयच्याय वस्तू विशयावर ताण तितल्या आसक्ती दवरलें ना. एक एट्रॅक्शन आसता पळय
त्या तांणी दवरलेलें ना. 100% 5 वर्सां आयुर ताण तागेल्या स्कुलान तूं शंड आनी अमरक म्हणून तागेले ते शिक्षा गुरू आशिल्लो पळय, शुक्राचार्य पुतांक, तांकांय तो शिक्षण दिता आशिल्लो. जस्ट एट द एज ऑफ 5 years. कौमार आचरम प्राज्ञे. एट अ व्हेरी यंग एज ताणें भक्ती स्टार्ट केलें. त्या निमित्त तागेल्यान तूं डिवोशन इतलें स्ट्रॉंग आशिल्लें, त्या निमित्त ताका एक पॉवर ऑफ रिन्युएशन आयलें. आतां तितलें जाल्ले उपरांत इतलें पुरा केले नंतर हिरण्यकश्यपून ताका निमगिलें की हांव तुका नाना नमनाचे प्रयत्न केले मारूक तुका, मान घालूक तुका, तूं मुगेल स्वताक पूत जावनय जाल्यार तुका मुगेल भंय ना वे. सकड जण म्हाका भिताची मुगेल नांवान बायल मनशाक गर्भपात जाता, त्या नमना तागेले भंय. मुगेल नांवान हांव दोळ वयर केला रे, स्वर्गान तूं देवी देवता ही भिताची, पण तुका मुगेल भंय ना वे, तुका खंयची शक्ती प्रोटेक्ट करता म्हटल्यार निमगिलें प्रल्हाद महाराजाक. तेन्ना प्रल्हाद महाराज एकदम सिंपल आन्सर कसं दिता म्हळ्यार रे, खंयची शक्ती म्हाका प्रोटेक्ट करता पळय, तीच शक्ती तुकाय प्रोटेक्ट करता, तीच शक्ती तोच तुका शक्ती दिता म्हणून प्रल्हाद महाराजान सांगिल्लें जाय. ताका तो म्हणलो ती शक्ती खंय दाखोवन येता, तो म्हणलो विष्णू दाखोवन. ताका भयंकर कोप आयलो आपास. काय कोपान ताणें प्रल्हादाक निमगिलें, खंय आसा तुगेल विष्णू, हांगा आसवे. तो म्हणलो वय, थंय आसवे, वयर आसवे, सकयल आसवे, डावी कडेन आसवे, उजवी कडेन आसवे. प्रल्हाद महाराजान म्हळें वय सकड कडेन आसा तो विष्णू. ताका मागीर आतां आलोचन आमी एक विशय आसा, ते हिरण्यकश्यपूल जे महल आशिल्ले पळय, ते ताणें स्वता तागेले येद्रा एक खांबो तागेले दोळो येद्रा त्या पुरा कारिगरा लागीं कडून ताणें ताका रयलेलें. ताका विश्वास जाल्यार ताणें निमगिलें प्रल्हादाक की खंब्यान तुगेल देव आसवे विष्णू. आतां हें प्रिवियसली पुरा सेटींग करनी आशिल्ली प्रल्हादान आनी देवान की तूं अशी सांग हांवें खंब्यान आसा म्हणून आनी हांव तूं येता म्हणून. ताका कांय सेटींग ना तांगेलें, अंडरस्टँडींग ना आशिल्लें दोगांयली. बट इतलें कॉन्फिडेंटली ताणें चेडवान सांगलें प्रल्हादान की वय ह्या खंब्यान तुवें मुगेल देव आसा, विष्णू आसा. इतली सान पराय इतली कॉन्फिडन्स येवची कशी, दॅट इज ओनली पॉसिबल बाय अनफ्लिंचिंग डिवोशन. ना जाल्यार तितले कॉन्फिडन्स येवचें साध्य ना. तेन्ना हिरण्यकश्यपू मस्त कोप ताका प्रल्हादा वयरी, आनी त्या कोपार ताणें इतले जोरान ताणें त्या खंब्यार प्रहार केला. ते एक प्रहारान तूं त्या खंबो भेटलो, फूल भेतून गेलो तो खंबो. आनी तांतू दाखोवन हिरण्यकश्यपू पळयलें ताका पळोवचें सुद्दां जायना, इतलें तेज भायर आयला त्या खंब्या दाखोवन, इतलें तेज भायर आयला. हिरण्यकश्यपूक पळोवचें सुद्दां जायना खंब्यान कसो आसा म्हणून. तांतू दाखोवन ताका नरसिंहदेव तांतू खंब्या दाखोवन भायर आयले. पण हांगा सांगचे प्रयत्न हें की सान प्रायरी आमकां देव प्राप्त करूं जाता, साध्य आसा. बट कंडिशन अप्लायज. कंडिशन कसं म्हळ्यार आमगे डिवोशनल प्रॅक्टीस आस पळय, डिवोशन आस पळय, त्या देवाल वयर विश्वास आस पळय, ते खंयची परिस्थिती री आसूकाची. आमकां आमगेले नॉर्मली एक परिस्थिती, मुगेल परिस्थिती हांव सांगचें, थोडे आमकां कश्ट येयल्यार पळय आमी देवाक जप करनाची, देवस्थानां वचनाची, हें पुरो आमी करत बसताची. बट हियर प्रल्हाद महाराज तागेले एग्जाम्पलान आमकां एक दाखयता. आतां हिरण्यकश्यपू तितले व्हड दैत्य कोण आसता, आमगेले आनंद तितले आमकां बस्त घरांत एक एग्जाम्पल आसता, चेडूं इस्कॉनांत आसला रे आनम आसनाची. बट त्या नमनाची आनमाई आनी अम्माई दे वील नॉट बी लायक हिरण्यकश्यपू एटलिस्ट. त्या साध्य ना. बट जाल्यार आमी मागीर देवस्थानां वचून सोडटाची, कित्याक म्हळ्यार आन सोडा, अम्म सोडा, वॉट एवर मे बी द रिजन. बट प्रल्हाद महाराजान तितल्या विशम परिस्थितींत आसूनय इतलें सान प्रायरी देवाल नांव केदनी सोणी. दॅट इज कॉल्ड पॉवर ऑफ, तें ताका कशें येयलें, द पॉवर ऑफ रिनन्शिएशन.
इतलें स्थान प्रायर ताका नरसिंहदेवान दर्शन दिलां. तें एक एग्जाम्पल जालें पॉवर ऑफ रिनन्सिएशन ना. एक एग्जाम्पल प्रल्हाद महाराज म्हणून. सेकंड एग्जाम्पल आमी आसता आनी एक काणी आसा. अच्छा, एक शॉर्ट स्टोरी सांगता. प्रभुपादान एक एग्जाम्पल दिलेलें. हिजोडे भक्तीचरण स्वामी महाराजा लेक्चर आयकताना हांव तें आयकलेलें की एक रस्त्यार एक बॅग पडला दुडवाच्या. त्या बॅग दुड्डू भोर नासता तूं बॅगान तूं. एक मनीस आयलो, फर्स्ट पर्सन आयलो, ताणें बॅग पळयल्या, बॅग घेतली ताणें, ओपन केलें, पळयलें सुमार दुड्ड आसता तूं. त्या बॅग तो घेवन चमकल तो. बॅग घेवन चमकल तो. तशीच एक आनीक मनीस आयलो, ताणें त्या बॅग पळयलें, ताणें तें ओपन केलें. ओ, खंडापट्टी दुड्ड आसात तूं. पण ताणें आपस बॅग थंय दवरलें आनी बॅग घेयन अशी तो चमकलो. तिन्नी जे व्यक्ती आयलो, मनुष्य आयलो, ताणें त्या बॅग पळयलें, त्या बॅग ताणें उबारलें, घेतलें, ओपन केलें, हात भितर घालो त्या बॅगान तूं, आनी तातूंत कसो मेळटा की म्हणून सोदूच ताणें प्रयत्न केले. तातूंत ताका एक मागीर तें एड्रेस मेळ्ळें की तें बॅग कोणालें म्हणून. ताणें एड्रेसार तें बॅग ताणें दिवन आयलो तो मनीस. आतां हे तिन्नी पैकी चांग मनीस कोण म्हणून प्रश्न केल्यार व्हेरी सिंपल. तिन्नीच मनुष्य कोण त्या बॅग घेवन तातूंत एड्रेस सोदून त्या मनशा पर्यंत ताणें पळोवन दिलें. ऑफकोर्स ही इज द बेस्ट पर्सन ऑफ द 3. तशीच आमगेली डिवोशन नंतू डिवोटी जाल्ली लायफ तशी आसता. ह्या पुरो देवाल्याची, ह्या जगत्यांतू कसं नाही वस्तू आसता पळय, ह्या पुरा देवाल्याची. आनी त्या वस्तू आमी आमगेल इंद्रिय तृप्ती खातीर यूज करनशी देवाल सेवाक उपयोग करतात पळय, दॅट इज कॉल्ड द रिनन्सिएशन, रियल रिनन्सिएशन. त्या एक एग्जाम्पल एक लायक प्रभुपादान एक स्टोरी माध्यमान दिला. तशी आनी एक स्टोरी आसा. अंबरीश महाराज आला आनी दुर्वासा मुनीले. आतां आमकां सगळ्यांक गोतो आसा, आमी इतल्या वेळा कथेत आयकलाची, बूक रिडींग प्रभुपादाल बूक आनी वाजेल, आमकां पुराण गोतो दुर्वास मुनी कशें म्हणून. कोपिश्ट तो. सांसान कसं नाही जाल्यार ताका कोप येवचें. एक दिवस दुर्वासा मुनी, आतां दुर्वासा मुनी काय साधारण व्यक्ती न्ही तो, ताका काय मस्त ही हॅड मिस्टीक पावर्स, तागेला मस्त शक्ती, मस्त पावर आशिल्ली तागेल्यान तूं. ताका आंग दाखून आंगा बॉम्बे दाखून उडपा सोडाची. तो एक लोक दाखून विंगड लोक वच्चे ताका इजिली अवेलेबल जात आशिल्लें. जस्ट बाय एक मंत्र सांगून, एक मंत्र उच्चारण केल्लें की ही कूड इमिडिएटली रीच टू हिज डेस्टिनेशन. म्हळ्यार इथं खंयचेय लोक वचका जाल्यार पळय तितलें काय ताका त्रास की डिफिकल्टी ना आशिल्लें. ब्रह्मलोकांतूय वता तो, शिवलोकांतूय वता तो, वैकुंठ लोकांतूय वता आशिल्लो तो. तागे शक्ती ना, मंत्र इतली पॉवरफुल शक्ती ताका. आतां एक दिवस तो दुर्वासा मुनी अंबरीश महाराजाक मधुबनांतू, वृंदावनांतू तागे पॅलेसा चमकलो मेळूक. आतां फुडचे दिवस एकादशी, नेक्स्ट दीस पारायण करता द्वादशी दीस तो. त्या पारायण करता वेळार ताणें सांगलें, दुर्वासा मुनीन अंबरीश महाराजा सांगलें, हांव चिके यमुना नदीन तूं नाव न्ही कर न्हू, फ्रेश करून येता, मागीर आमी वटू पारायण कर न्हू करया म्हणून ताणें अंबरीश महाराजाक सांगिल्लें आशिल्लें. अंबरीश महाराज म्हणलो ओके. आतां वो चमकलो, दुर्वास मुनी चमकलो खंय यमुनान तूं न्हांवच्याक. आतां तो इतलो व्हड मुनी नाचता नाचता तो समाधीन गेलो. ही वेंट इन टू द ट्रान्स. समाधीन गेलो तो. आतां हांगा सुमार काळ जाला तो येय न्ही. आतां हांगा पारायणाक टायम कैद जाता. आतां हाण करचें. आतां अंबरीश महाराजान केल्लें निर्जल उपवास एकादशीचे. त्या निर्जला ताणें कसल्या खातीर केल्लें म्हळ्यार स्वता बेनिफिटा खातीर न्हय,
स्वतः खातीर करची न्हय. हें होडोड महाराजाल हेंच लक्षण नवें रायाला जशी परीक्षित महाराज. दे ऑलवेज केअर्ड फॉर देर पीपल. तांगी प्रजाल कशी तांणी उद्धार करचें, तांगेल कसन चांग करचें, कशी तांकां लायक जीवन व्यतीत करचें तें तांणी शिकवण दिवचें. त्या टायमार राजान जशी परीक्षित महाराज एक उदाहरण आसा, अमरीश महाराज एक उदाहरण आसा. हांगा अमरीश महाराजांनी एकादशी उपवास केलो निर्जला. ते तांगेल लोकांक, तांगेल राज्यान जे लोक आसात पळय तांकां एक शांती पीस जावं म्हणून. आतां हांगा पारायणात टायम वता आसा. ताका अमरीश महाराजान कसं लेखलें, भविष्यात दुर्वासा म्हणून येवचें आनी वेळ येतालो तर हांव येदेची उदक पिवन उबी गेले फास्ट ब्रेक करता म्हणून लेखलें ताणें. आतां हांगा अमरीश महाराजान तशी लेखलें फास्ट ब्रेक करता म्हणून. आनी थंय सुमार एक मील दूर असून यमुना नदीन तो समाधीत आशिल्लो दुर्वासा मुनीक कळ्ळें. कितले म्हणा ताका मिस्टीक पावर आसा म्हणल्यार वय नव्या. तें दुर्वासा मुनीक कळ्ळें तें की वो हांव नात्तील वेळार म्हाका आपोवन ताका सांगलां हांवें येता म्हणून पारायणाक. आनी हांव नात्तील वेळार तो पारायण करता म्हणून ताका कळ्ळें. तो एक सेकंड मंत्र ताका मंत्राच्या पावरान शक्तीन तो इमिडिएटली अमरीश महाराजाल पॅलेसान पावलो, तो मेहलान पावलो. आनी तांकां पळयतना ताणें इतलो कोपलो तो अमरीश महाराजा वयर. आनी नाना नमनाच ताका उलोवन म्हळ्यार नाक्क नात्तील सांगून ताका अमरीश महाराजाक ताणें मस्त हें केलें, तागेलें इन्सल्ट केलें अमरीश महाराजाला. अमरीश महाराज पळय देवाल भक्त नव्हतो. ताणें इतलें इन्सल्ट जाले नंतरय दुर्वासा मुनीक एक उतर उलयलो ना तो. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन तपस्वी अँड डिवोशन अँड डिवोटी. तें एक फरक, व्हड फरक तो. आतां लास्ट मागीर हाणें कसं केलें दुर्वासा मुनीन तागेले मात्याचे एक केस काडून जोरान ताणें न्यायालयारी त्या केस उडयले. ते उडयले सत्ताना एक भयंकर कृत्या उत्पन्न जाल्ली, राक्षसी सॉरी कृत्या उत्पन्न जाल्ली. तितली भयंकर कृत्या. आनी तिका दुर्वासा मुनीन आदेश दिल्ले की हाका अमरीश महाराजाक तूं मान घाल म्हणून, मार ताका. ती कृत्या इमिडिएटली रेडी जाल्ली अमरीश महाराजाक मारूंक. आतां जेतना आतां कृत्याल मध्ये आनी अमरीश महाराजान मध्ये डिस्टन्स कितलें, हार्डली एनी डिस्टन्स, मे बी मिटर्स, किलोमीटर दूर एक दुसरा तांणी. जाल्यार अमरीश महाराज भिनी, तागेले तोंडार भंय म्हणून ना आशिल्लें. ताणें इमिडिएटली हात फोल्ड केले, प्रणाम केले देवाक. आनी देवाक ताणें प्रल्हाद महाराजा वरी ताणें प्रार्थना केली. कसं म्हळ्यार हे देवा हांव तुगेलोची आनी तूं म्हगेलो. आतां तूं पळय तूंच म्हगेलें रक्षण करी. तूं पळय कसन चांग आसा तें तूं करी. सेम अगेन आमकां ते सेम श्लोक हांगा आमी सांगीत चैतन्य चरितामृताचे. कृष्ण राखे मारे के कृष्ण माखे के. जशी ताणें अमरीश महाराजान देवा लुडगास काडलो पळय, इमिडिएटली विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड सुदर्शन चक्र पळय कृष्णार हातांत दाखून निकोळ्ळू सीद अमरीश महाराजाले प्रोटेक्शना खातीर ताका वांचोवच्याक थंय इमिडिएटली पावले विदीन अ सेकंड. मात सेकंडय नाही. एक्चुअली कृत्याल मध्ये आनी अमरीश महाराजान मध्ये डिस्टन्स तितलें चड ना. आनी देव खंय बसला, तागेले धामांतू गोलोकांतू. थंय दाखून ह्या भौतीक जगतांतू ताणें इंद्र ताणें तागेलें सुदर्शन इतलो स्पिडार आयला आनी येवन इमिडिएटली सुदर्शनान त्या कृत्याक मान घालो. आतां तांतू तागेलें पोट भर न्ही सुदर्शनान. तो आतां पडलो दुर्वासान मागशी. आतां दुर्वाशेल आतां हांगा डिफरन्स पळया, व्हेरी इम्पॉर्टंट डिफरन्स हांगा. वेन कृत्या
कृत्या जेन्ना अंबरीश महाराजाक मारू आयली तेन्ना अंबरीश महाराज कांय धांवनी, तो थंय राबला बिकॉज ही वॉज फियरलेस. ताका भंय ना आशिल्लें. आतां ह्या भंय नातील कशी? बिकॉज ही इज द प्युअर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. डिवोशन असल्यार पळय आमकां एक भंय म्हणून ना. आतां भंय कोणाक आसता? कोण नॉन डिवोटी आसता, कोणाक देवाले वयर विश्वास ना पळय, तांकां भंय आसता. बट हांगा दुर्वासा मुनी, हें एक लीला देवान केला, बट दुर्वासा मुनी धांवलो. तो तपस्वी, तागेला मिस्टीक पावर, योग सिद्धी तागेला मस्त. बट सुदर्शना पळोवन तो धांवलो आनी हें भौतीक जगत दाखोवन तो ब्रह्मलोक थंय धांवलो. ब्रह्मलोका दाखोवन तो शिवलोका धांवलो. शिवलोका दाखोवन तो वैकुंठ लोकांतूय धांवला. थंय पर्यंत धांवन ताणें जेन्ना देवाक सांगलें, विष्णूक सांगलें म्हगेलें रक्षण कर म्हणून, ताका विष्णू म्हणला म्हाका कांय करूं जायना बाबा. तूं म्हगेल्या भक्तालें इन्सल्ट केला, अपराध केला. आतां तुका क्षमा प्रार्थना तूं कर का जाल्यार रे म्हगेल्या भक्ता लागीं वचका. म्हाका तुका क्षमा करूं जायना म्हणून सांगलें विष्णून. वापस तो वैकुंठा दाखोवन पृथ्वीर आयलो, भौतीक जगता येवन अंबरीश महाराजाल पांय हातान माफी मागून क्षमा याचना कर न्हू, मागीर सुदर्शनान ताका सोडलो. सांगचे तात्पर्य हें म्हळ्यार रे, तो दुर्वासा मुनी वॉज सो पॉवरफुल. तागेला इतली शक्ती आशिल्ली, मिस्टीक पावर, योगी, नाना नमनाचे तागेला शक्ती आशिल्ली. अंबरीश महाराजाला कांय ना. तो एक सिंपल सादारण ग्रस्त. तो ताका बायल, चेडूं, राज्य, राय, तो किंग तो तागेला पृथ्वीचो. ताका तागेले हांगे देखभाल करता लोकांले सगळें आशिल्लें. ही वॉज इन द मिडल ऑफ ऑल दीस मटिरियल थिंग्स, बट स्टील ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी. आनी जेन्ना आमगेलें डिवोशन स्ट्रॉंग आसता पळय, तेन्ना आमकां हें पॉवर ऑफ रिनन्शिएशन येता, वैराग्य तेन्ना येता. कसो न्ही आसल्यार रे आमकां देवाले वयर विश्वास अटूट आसल्यार पळय, श्रद्धा विश्वास आसल्यार पळय. आतां अंबरीश महाराज कोण सादारण व्यक्ती ना आशिल्लो. दो ही वॉज अ ग्रस्त, ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन. त्या नवविधा भक्ती, त्या ऑल 9 टायप्स ऑफ डिवोशनल सर्वीस तो देवाक करता आशिल्लो एवरी सिंगल डे. बट तागेल एद्रा दुर्वासा मुनी इतलो स्ट्रॉंग आशिल्लो जाल्यार दुर्वासा मुनी कांय करूं जायना ताका. दीस वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द अनफ्लिंचिंग डिवोशनल सर्वीस ऑफ अंबरीश महाराज टू द लॉर्ड. डिवोशनान इतली शक्ती आसा, खंडापटी शक्ती. तशीच आनी एक उदाहरण दिल्यार आमी दुशासन आनी द्रौपदील उदाहरण आसा. आतां दुशासनाला एक हातांत 10,000 हातील बल आशिल्लें, एक हातांत. 2 हातांत जाल्यार 20,000 हातील बल. आनी ही येदूर कोण? एक द्रौपदी, एक व्हेरी सॉफ्ट अँड व्हेरी स्लिम एक बायल मनीस. जेन्ना दुशासनान प्रयत्न केले तिका निर्वस्त्र करच्याक, द्रौपदीने सगळ्यांक रिक्वेस्ट केले, सगळ्यांक ती गेली, सुरो बामणाला गेली. तिगेले बामण कोण? 5 बामण तिगेले महारथी. युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, हे 5 महारथी. जाल्यार जेन्ना ती तांगेला गेल्ली, तांणी तांगेले मात बागसून बसली, कांय करूं जायना म्हणून सांगलें. द्रोणाचार्याला गेल्ली, कृपाचार्याला गेल्ली, भीष्म पितामहाला गेली. भीष्म पितामह त्या वेळार ह्या पृथ्वीर सगळ्याक ना मोस्ट पावरफुल पर्सन आशिल्लो. इच्छा मृत्यू ताका वरदान. तो वरके द्रौपदीक हेल्प करूं येनी, तो ताका काय जायनी हेल्प करूंक. त्यानंतर ती धृतराष्ट्रा कडेन गेली. धृतराष्ट्र कोण? हस्तिनापुराचो राय. तो ताणें एक ऑर्डर दिल्लें जाल्यार पळय, एक सेंटेन्स ताणें सांगिल्लें जाल्यार पळय, दुशासन सोड तिका. द मॅटर वूड हॅव बीन क्लोज्ड. थंय जाता आशिल्लें पुरो काम. जाल्यार ताणें कांय करनी. ताणें तो वेळी मात बागसून तसोय बैसून बसला तो. तेन्ना हिण कसन केलें द्रौपदीन? तिणें
दोन्ही हात वैर कर न्हू त्या 20,000 हातील बला दुःशासनाला एदुर तिणे स्वतः प्रयत्न केले सुरू आहे कशी जावन हांव आनी कोणें येनी जी चलो हांव मिगेल शक्ती री मिगेल स्वताला हांव लाज वांचयता तिणे मस्त प्रयत्न केला बट त्या 20,000 हाती बल असेल जैन असेल दुःशासन तर एक कसं चलता काय चलना लास्ट कसं नाही ना कसं नाही जाय ना ते पळो न्हू तिणे दोन्ही हात वैर कर न्हू कंप्लीट सरेंडर केलं देवाक आणि म्हळें हे कृष्ण हे गोविंद म्हळें तेन्ना कसं जालें इमिडिएटली कृष्ण थंय उपस्थित जाल्ले उपस्थित जावन एन नंबर ऑफ मिटर्स सारी ताणें प्रोवायड केल्ले आणि द्रौपदी ताणें कृष्णान तिगे लाज वांचयली हांगा आमगेल खातीर एक सीख दिला ह्या एपिसोडान तूं कसं म्हणा रे आतां ह्या द्वापर युगा अंत आमत आशिल्ली एट द व्हेरी एंड स्टेज ऑफ द्वापर युग ह्या पुरा जाल्लें काणी ही कुरुक्षेत्राच्या आनी पुरा नेक्स्ट येवचें आशिल्लें कलयुग तो बाय द एग्जाम्पल ऑफ द्रौपदी या कलियुगा जीवाक एक लेसन कसं म्हणा रे इन योर डिफिकल्ट टाइम्स nobody is going to help you whether it is your husband तुगेल बाप म्हणू की बायल की चेडूं की आनी रिलेटिव्स की कोणाय असो when your position is not good when your position is very bad ह्या जगतान तूं कोणाय तुमगेल हेल्पान तूं येवचें भारी कश्ट तेन्ना आमकां एक मात्र उपाय देवालो एक मात्र आसरा देवालो ह्या एपिसोडान तूं आमकां ह्या कलियुगान तूं आमकां एक शिकवण दिवच्या खातीर केला आतां द्रौपदीन कसं तपस्या केलेली काय ना शी वॉज ओनली डिवोटी तिगेलें एक नांव कृष्णे शी हॅड अनफ्लिंचिंग डिवोटी तीन लेखील जाल्यार ती फर्स्ट अटेम्प्टान तूं कृष्णाक आपोवचें साध्य आशिल्लें तिका आनी तिणें आपयलें जाल्यार कृष्ण इमिडिएटली येत आशिल्लो बट नो हें आमकां कलियुगा जिवाक शिकोवच्याक ती पुरा जाणां कडेन गेल्ली बामणाला गेल्ली गुरुल कडेन गेली पुरा रायल कडेन गेल्ली ती थंय दाखोवन तिका हेल्प मेळ्ळी हें तिका शक्ती कशी आयल्या म्हळ्यार डिवोशनान वेन यू आर कंप्लिटली सरेंडरींग जेन्ना आमगेर पूर्णपणे आत्मसमर्पण आसता पळय देवाक तेन्ना देव आमकां रक्षण खंडीत करता म्हणून हें आमकां एक विश्वास आसता देवान भगवद्गीतान तूं 18 अध्यायान तूं सांगला सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सक्कड धर्माक तुम्ही सोडाची सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मिगेल शरण ग्रहण करात तुम्ही मिगेल शरणागती करावी हांव कसं करता अहम त्वां सर्व पापेभ्यो तुमगेल जितले पाप आस पळय सिनफूल एक्टिविटीज आस पळय ते हांव सगळं तुमकां नलिफाय करता कॅन्सल करता मोक्षयिष्यामि मा शुचः भिवू नाकात तुमी पण तितलो विश्वास आमकां आसका तितलो आमकां प्रगाढ धैर्य प्रगाढ विश्वास देवाल वयर आसका तसल्यार मात्र आमकां हें करूं साध्य आनी जेन्ना आमी हें करतात पळय तेन्ना आमकां आमगेल एक डिवोशन आस पळय दॅट इज एट अ व्हेरी हाय लेवल आनी वेन डिवोशन आमगेलें एक हाय लेवलार आसल्यार पळय आमकां रिनन्शिएशन वैराग्य वृत्ती आमगेली जी वृत्ती आसा पळय वैराग्य वृत्ती ते एक आपणेशीची ते डेवलप जाता आमगेलो भितर हें जाल्लें आमगेलें फुडलें आतां व्हेरी 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 रिलायबल रेलेवंट एग्जाम्पल हें आमगेलें शिल प्रभुपाद जालें शिल प्रभुपाद जेन्ना हांगा दाखून जलदूतार बसलीत पळय तांगेलें कांय नाशिल्लें ही वॉज हॅविंग नथींग तांकां ह्या वय गोतना कि भाई थंय देव न्हू अमेरिकान देव न्हू खंयची सायड वच्चें आसा लेफ्ट वच्चें आसा की ईस्ट वेस्ट वच्चें आसा की रायट वच्चें आसा की कांय गोतना कोण तांकां घेवचें येता त्यावेळी तांकां गोत नाशिल्लें बट स्टील ही लेफ्ट तांकां प्रभुपादाक निमगिलेलें ओ सो यू आर टेकिंग भागवतम विथ यू तेन्ना प्रभुपादान सांगिल्लें
I am not taking Bhagavatam. Bhagavatam is taking me. That was his unflinching devotional service activities. तितलं ताका विश्वास प्रभुपादाक थंय वचून त्या तांणे जलदूतान तांणी एक मागीर एक भजन बरयलेलें आसता. देवाक तांणी एक लेटर बरयलेलें आसता की हांव काय तितलो व्हड भक्त न्हय, म्हाका कांय कळना, म्हाका भक्ती वेदांत म्हणून टायटल दिला. आता त्या नांवाच्या तुवेची कृष्णाक सांगता तो तुवेची सार्थक करका. हांव थंय केन्ना उलयता पळय चर्च करता पळय देवाल विशयी तेन्ना तूंच म्हाका शक्ती दिवन तांकां कळची तशी तुवेंच म्हाका मार्गदर्शन करका म्हणून ताणें कृष्णाक सांगिल्लें. आतां हांगा एक आलोचन कराची. प्रभुपादाल स्टेचर प्रभुपादाल वरी एक जैन तो सांगता हांव कांय तितलो व्हड भक्त न्हय, म्हाका कांय गोतला भक्ती विशयी. हें कोण सांगता? प्रभुपाद. तसला रे आमगेले अवस्था कसं म्हणून आमकां कळका. आमकां भगवद्गीताचे भागवतमाचे एक 2-4 श्लोक बायाड जाल्ला रे आमकां म्हळ्यार रे कसन म्हणून कांय ना. कितलो आमी हें एक अहंकार कितलो आमकां मागीर. बट जाल्यार प्रभुपाद पळय कितली ह्युमिलिटी तांकां, कितले तांणी सो ह्युमिलिटी इट वॉज शोईंग. म्हाका कांय गोतना. दो ही वॉज भक्ती वेदांत ताका टायटल दिला प्रभुपादाक. जेन्ना रे तांणी सांगताची की ही नोज नथींग, ही इज व्हेरी वीक इन भक्ती. दॅट इज कॉल्ड ह्युमिलिटी. आनी ह्या ह्युमिलिटी येवची कशी? येत केन्ना आमकां ह्युमिलिटी जेन्ना आमी शिक्षाष्टकामाच्या 3rd पॅरेग्राफाक आमगे जिवनांतू सार्थक केला रे, यूज केला रे, त्या जिवनांत आमी आमगे जिवनांतू घेतला रे, मात त्या ह्युमिलिटी येवचें. कशी त्या तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरी. तृणापेक्षा आम्ही एकदम हंबल आसता. तृण म्हळ्यार घास. आता घासा वयरी कितले जण पाय दवरून वताचे पण कितले घास रिटॅलिएट करता ना. त्या तृण सांगता हे मिगेल कसाला तू पाय दवरतो बाबा ना. घास कितने सांगना तशी. तशीची एक झाड एक वृक्ष खंयचेय सिजन असो ऑल 12 months ऑफ द इयर राबून आसता. शीं असो, गरमी असो, पावस असो आनी खंयच्याय नमनाच्या स्टोम तुफान असो, स्टोम असो कसो नाही येवं फ्री इज देर. तितलें जावनय जेन्ना आमी चेडू असो कोणें ताजे फळ आनी फूल लागतना आमी त्या फातरान मारताची. वृक्ष केन्नाय रिटॅलिएट करना. येतना तो आमकां तागेलें फळ काण मारना. तशी आसता. त्या सहिष्णू आनी तितले आमकां तृणा वरी आनी वृक्षा वरी आमी आसता. आनी मागीर कसं म्हणल्यार अमानीन मान देन सगळ्यांक मान दिवका. आनी आमकां कोणें मान दितालींची त्या अपेक्षा आमकां दवरच्या ना. तें दवरना कंप्लिटली आमी तशी नातल्यार पळय स्लोली एंड ग्रॅज्युअली बट श्युअरली आमगेल भक्ती लेवलांतू वृद्धी जावचे साध्य आसता. आनी इतले आमी हंबल आसूं न्हू, सहिष्णू आसूं न्हू, त्या भावारे आमी जेन्ना देवार नांव घेतात पळय तें कशी घेवका. एक पाळण्यान तूं सांज चेडूं आस पळय ताका जेन्ना भूक लागता तो दोगेल आम्माल खातीर कितले रडता. कशी रडता तो जोर जोरान किंचाळता तो रडता तो. तशी आमी देवाल खातीर रडका. विथ दीस मूड तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरी. विथ दॅट मूड and with the mood of crying, longing for the Lord, desperately longing for the Lord, देवाल खातीर रोडका आमी. तेन्ना मात्र कसन जाता म्हळ्यार हरेर नाम एव कैवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा. आमी विथ दीस मूड
जेन्ना आमी देवान नांव घेतात पळय तेन्ना आमगेले मनान जितले क्लेश आसा पळय ते दूर जावच्याक साध्य आसा. बट अवर मूड शूड बी व्हेरी अपराध शून्य, अन्य अभिलाषिता शून्यम. खंयच्या अभिलाषा नासतिले आमी देवाल आराधना करका, देवाल सेव करका, देवाल नाम जप करका, तेन्ना मात्र आमकां एक डिवोशनल शक्ती मेळटा. आनी जेन्ना आमकां ती डिवोशनल शक्ती मेळटा पळय तेन्ना आमगेले ते पावर ऑफ रिनन्सिएशन, वैराग्य आसा पळय तें वाडटा. ह्या भौतीक जगताची आसक्ती आसा पळय ते होगूर 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 आमकां दूर करूं साध्य जाता. आतां आमी जितले एग्जाम्पल पळयले पळय, प्रल्हाद महाराज आसो, अमरीश महाराज आसा पळय, द्रौपदी आसा की प्रभुपाद आसा, तांणी इतले हडहड कामां कशी केले एक आलोचन नव्हे की प्रश्नच नव्हे. ते करचे तांणी बिकॉज दॅट वॉज पॉसिबल ओनली अँड ओनली देअर अनफ्लिंचिंग डिवोशन टुवर्ड्स द लॉर्ड. खंयच्याय परिस्थितीन तूं कशी कसांनी जाल्ला रे तांणी देवाल नामस्मरण सोणी, देवाल उडगा सोणी तांणी. त्या परिस्थिती आमकांय पोवच्या साध्य आसा. इट इज व्हेरी 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 डिफिकल्ट बट साध्य आसा. भगवद्गीतांत एक श्लोक आसा पळय 7.19 देव कृष्ण सांगता, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. बहुनाम जन्मनाम म्हणते मस्त मस्त किलो जीवन आम्ही या भौतिक जगतांतून काढला. तेन्ना जानवर, पक्षी, पशु, मनुष्य जीवन, वृक्ष, नाना नामना जीवन आम्ही काढला. बहुनाम जन्मनाम म्हणते ज्ञानवान मान प्रपद्यते. सुमार कक्कड अनंत कोटी जीव जावन मागीर अपास आमकां हें मनुष्य जीवन मेळटा. आमकां एक विरला एक दुर्लभ मनुष्य आसा पळय ताका कळटा. कसं कळटा म्हळ्यार वासुदेव सर्वमिती. हे आमकां तेन्ना सुमार जिवना नंतर, सुमार अशी जन्म घेतल्या नंतर, सुमार नाना नमन्याचें जीवन घेवन मनुष्य जन्मान मागीर आमकां कळटा की वासुदेव सर्वमिती. तांतूय स महात्मा सुदुर्लभ. तेसल महात्मा मस्त दुर्लभ. पॉसिबिलिटी आसा त्यान हांव सांगिल्लें आसा. आमकांय प्रभुपाद म्हणके जावचें साध्य आसा बट इट इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. बट आमी आमगेले भक्तींतू देवाल वर विश्वास दवर न्हू, कंप्लीट सरेंडर कर न्हू, आत्मसमर्पण कर न्हू, अंडर एनी परिस्थिती खंयच्याय परिस्थितीन तूं देवाल नामस्मरण सोणाची, देवाल सेव करची सोणाची, देवाले शुद्ध भक्ताले आमी सेव करची सोणात पळय तेन्ना आमी त्या स्टेजार येवच्याक फाव आसा. तशी प्रभुपादान सांगला सुमार वेळार. तसल्यार आमकां तसल्यार हांव आतां एक लास्ट एक श्लोक सांगू न्हू हांव म्हगेलें कवित करता. टू मेक अवर लायफ व्हेरी सिंपल, आमगेले एक लायफ एक एकदम सिंपल कोरका जाल्यार भगवद्गीताचे एक लायक श्लोक आसा. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरिदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति. हांतू 3 सेंटेन्स आसा. फर्स्ट, कृष्ण मात्र एक भोक्ता, आम्ही भोक्ता नाही, वी आर नॉट द एन्जॉयर, ओनली कृष्णा इज द एन्जॉयर. ह्या फर्स्ट पॉयंट आम्ही आमगेले मनांतू घट्टी बांधून बैसका. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कृष्ण इज द अलोन एन्जॉयर, आम्ही एन्जॉयर नाही. सर्वलोक महेश्वरम, Krishna is the proprietor of not only is this planet, he is the proprietor of अनंत कोटी ब्रह्मांड. या ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड नाही, अनंत कोटी ब्रह्मांड असं. त्या सगळ्याला प्रोप्रायटर कृष्ण, आम्ही प्रोप्रायटर नाही. आणि थर्ड, and he is always our well wisher. सूरिदम सर्व भूतानाम, आमगे सगळ्यांचो एक वेलविशर. कशें म्हणाल वेलविशर ना जाता की येव कमण आसवाय
बट ही इज अ वेल विशर. तो हांगा येवन लील करता, त्या लीलार आमी मागीर डिस्कशन करताची, त्या बोध येता परस्परम एक दुसरो लोटू आमी तांगे लीला चर्च आनी कर न्हू आमकां भगवत धामा वचपाक साध्य जाता. ह्या विशय सांगू न्हू, हे 3 अंडरस्टँडींग आमी घेतल्यार आमगेले मन आंतू आमकां आमगेलें जीवन सार्थक करच्याक साध्य आसा. तशें म्हणून तशें सांगू न्हू आमी ह्या कथाक विराम दिता. कसनी चूक जाल्यार तर मिगेल अज्ञाना निमित्त म्हाका क्षम करता तुमी सगळ्यांना. आनी हातूंत कसोय पॉयंट आमकां लायक दिसला रे, आवडला रे, तर मिगेल शिक्षा गुरू दिक्षा गुरू दया तांगेल कृपान तांगेल मर्सीन ते जाला म्हणून तशी तांकां प्रार्थना करता. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम